जावं आसा वास्कोन हांगा वॉर्ड नंबर 13. आता ह्या वॉर्ड नंबर 13 हे स्वतंत्र पाट रोड आनी ह्या स्वतंत्र पाट रोडाचेर प्री मॉन्सून काम चालू आसा. आता प्री मॉन्सून तुमी जाणात पावस येवच्या पयलीं सगळे जे पळय लुकसाण जावचें आसा पावसा आदलेशी तेजेर काम करून दवरप पयलेंच. आयज तारीख 14 आनी जुलयाचो म्हयनो आनी पावस गोंयांत स्टार्ट जाता जुनाच्या म्हयन्यान. तर जुनाच्या म्हयन्याच्या पयलीं हे प्री मॉन्सून काम जावंक जाय. पूण हें आतां चालू करतात. हेजेर हांव विचारूंक सोदतां आमच्या गोंयच्या आख्ख्या इलेक्टेड पंचा कडेन आमच्या कावन्सिलरा कडेन की प्री मॉन्सून वर्क म्हणल्यार कितें. अशें दिसता हे प्री मॉन्सून वर्क न्हू, हे पोस्ट मॉन्सून वर्क म्हणून. आतां तुमकां हांव दाखयतलो पळयात. हे इतली माती हालीं हिंगासून 30 मिटराचेर इतली माती काडून दवरल्या. सो कितली माती डंप जाल्ली आसा ती ही पळय. हिंगा ती काडल्या एक 30 मिटराचे हे गटर रस्त्याचे सायडीक तेणी केला क्लीन केला. आमच्या म्युनिसिपालिटी वर्कर्स काय बरें काम करतात. पूण तांकां गायडन्स आमचो कावन्सिलरान दिवपाक जाय हे प्री मॉन्सून वर्क केन्ना करचें तें. त्या बाबडे चोय आयज आमकां हिंगा दिसती पडटा वयर लादयो आसात आनी कितली माती आख्खे टोटल भरलेली आसा. आनी हेकाच लागून हे स्वतंत्र पाताचेर उदक बसता आनी लोकांक ड्रायव्हिंग करपाक जायते अडचण जाता. तर हांव मागतलो आमच्या गव्हर्मेंटांत आमच्या इलेक्टेड कावन्सिलरांक आनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांक सांगपाक वॉट इज प्री मॉन्सून वर्क तें. अशें दिसता आयज पोस्ट मॉन्सून वर्क चालू आसा कशें. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.